देवा, म्हजें काम कर, खावंक दिता टिफीन. पापा इतलो व्हडलो कर, म्हाका बेगीन. हय, पापा ही कविता तुमी 4थी यत्तेन शिकल्यांत हातून दुबाव ना. हे कवितेंतलो भुरगो आपल्या पापा भशेन बेगीन व्हड जावंक सोदता. भुरगेपणांत सगळ्यांकच आपल्या आवय बापाय वरी व्हड जायनशें दिसता. पूण व्हड जाले उपरांत आमकां भुरगेपण जायशें दिसता. भुरगेपण आमकां परतून केन्नाच मेळना. देखून भुरग्यांनो, तुमी तुमचें भुरगेपण एक खुशालकायेचो अणभव जो परतून अणभवूंक मेळचो ना हें मतीन धरून जियोवचें. व्हड जावप वायट न्हय. व्हड जावप म्हळ्यार व्हड जबाबदारी सांबाळप. आयज आमी एक ल्हान भुरगो आपूण जबाबदारी सांबाळपा इतलो व्हड जालो अशें समजून सामको व्हडो कसो फुलता. पूण जेन्ना आवयन आपल्याक दिल्ली जबाबदारी तो बरे तरेन पुराय करूंक शकना तेन्ना तो दुखाबरीत जाता. हें आमी आमच्या आयच्या पाठांत शिकतले. पाठाचें नांव बॉबी बाजारांत वता. पाठ बरोवपी कुमुदिनी केळेकार. ह्यो खाशा भुरग्यां खातीर बरयतात. भुरग्यांनो, तुमचें पाठ्यपुस्तक तुमच्या दोळ्या मुखार दवरून म्हज्या सांगाता ह्या पयल्या पाठाचेर नदर मारात. ही विरेंद्राची काणी. ताका सगळीं बॉबी म्हणटात. तो आसा एक गोरो गोमटो, हांसते नुरेचो गुटगुटीत भुरगो. ताका एक धाकटुली भयण आसा, गोरी पिट्ट. तिका सगळीं बिटू म्हणटात. बिटू निळ्या दोळ्यांचें, भांगरा केंसांचें. बॉबी करता तितलें ताका करचेंशें दिसता. बॉबीगेर एक पेटो आसा. ताका शॉपी म्हूण उलो मारतात. तो दीसभर शेपडी हालयता हेवटेन तेवटेन. शॉपी शाणो तसो मस्तोय बी. बॉबी मात शॉपीक शाणो मानता. बॉबी शॉपीची खूब अपुरबाय करता. एक दीस आईन बॉबीक म्हणलें, बॉबी, फाल्यां खातीर लोणी जाय आनी शाबूय सोंपला. बाजारांत वचून हाडशी? बॉबीक अजाप जालें. आई आपणाक पसऱ्यार वच म्हणटा हें आयकना फुडें कामां करपा इतलो आपूण व्हड जाला म्हणपाचें कळून ताची छाती छेतान फुडें सरली. आईन सांगलें, मार्गाचे कुशींतल्यान वच. मुसाल्या पसऱ्या कडेन मातसो मार्ग पार करचो पडटा. तो सांबाळून करतकच जालो. हय तर, हांव हाडून दितां तुजें सामान. बॉबीन उमेदीन आवयक सांगलें. थंयच बिटू आशिल्लें. ताणें म्हणलें, हांवूय वतलें. बॉबी जाणात आशिल्लो तें बे करून तोंड उगडपाचें आशिल्लें. तेन्ना बॉबीनूच जाणटो जावन म्हणलें, आई, हांव व्हरता गे ताका हाताक घट धरून. बिटून तोंड उगडलें ना. तें आतां आईच्या तोंडाक पळयत रावलें. आईन नाका म्हणलें जाल्यार मागीर रडचें
अशें ताणें थारायलें. बरें आसा, ताका सारकें मात हाताक धरून व्हर. ताचो हात सोडूं नाका आनी पळय, शॉपीक बरोबर व्हरूं नाका. तो तुमकां मार्गार सतायतलो. बिटू, बॉबी वांगडा शाणें कशें वच आं. आनी बॉबी, हे पयशे पळय, बुतांव सारके लाय शर्टाचे. लायता गे. बिटू, तूं जोतें सारकें घाल. बिटूक खंयचें जोतें खंयच्या पांयांक तें अजून कळनाशिल्लें. बॉबीन बिटूचो हात घट धरलो. दुसऱ्या हातान पोती आनी बॉल्सान पाकीट घालून आवयक ताणें टाटा केलें. बॉबी आयज हिरोच जाल्लो. आपूण आयज व्हड कामां करूंक भायर सरला हे येवजणेन तो झेतान वतालो. वाटेर ताका दूदकार मेळ्ळो. हांव आईचें काम करपाक बाजारांत पसऱ्यार वतां. बॉबीन दूदकाराक नविदाद दिली. खरें काय कितें? शाब्बास, जाणटो जालो मरे तूं. दूदकारान म्हणलें. बॉबीक एक फीत चडलें. मातसो मुखार पावलो तशी फुलकान दिसली. फुलकान सदांच फुलां घेवन विकूंक वताली. हांव बाजारांत वतां, बॉबीन तिकाय सांगलें. आईची कामां करूंक लागलो तर तूं. आईक बरें आतां, फुलकान्नीन म्हणलें. बॉबीन तकली आनीकय वयर काडली. ताचे उमेदीक शीम मेर उरली ना. इतल्यान बॉबीच्या पांयांक कितें थंड लागलें. ताणें कच करून पळयलें. पळयल्यार शॉपी. कितें? तुका मार दिवंक जाय. चल पयलीं घरा. बॉबी तापलो. शॉपी शेपडी हालयत कुई कुई करीत वाटकुळोच घुंवपाक लागलो. बिटूच्या आनी बॉबीच्या पांयांक घुस्पूंक लागलो. आतां हो परत कसोच वचचो ना हें तांकां कळ्ळें. आमी उलोवं नये ताचे कडेन, बिटून म्हणलें आनी दोगांय मोन्यांनी फुडें सरलीं. शॉपी फाटल्यान शेपडी हालयत वचूंक लागलो. पूण दोगांयनी ताचे कडेन पळयलें लेगीत ना. मुसाल्या पसऱ्या कडेन तांणी मार्ग बरे भशेन पार केलो आनी तीं पसऱ्यार गेलीं. तांणी लोणयाचें एक पाकीट मागलें आनी पसरकाराक पाकीट घेता आसतना नोट दिली. पसरकारान वयले पयशे बॉबी कडेन दिले. ते घेता आसतना बॉबीक आपूण कितें तरी मोठ्ठें काम करता अशें जालें. तांणी लोणयाचें पाकीट पोतयेंत घालें आनी मुखावयल्या भटाल्या पसऱ्यार तीं गेलीं. थंयचो पसरकार तांचे वळखीचो आसलो. आई वांगडा येताना ताणें हांकां जायतेंदां पळयल्लीं. पसरकारान शाबू दिलो आनी म्हणलें, आतां तुमी व्हड जालीं न्हय. शाब्बास. आतां हातूंतली जाय तसली एक एक बिस्कूट घेयात. दोगांय जाणां तशी पसरकाराक वळखतालीं म्हूण ताणीं क्रिमाची एक एक बिस्कूट काडली आनी बिस्कूट खायत घरा येवंक लागलीं. आयज मजाच जाली न्हय, बॉबीन बिटूक म्हणलें. शॉपीक बिस्कूट दिवप ना. चल बिटू, बेगीन घरा या. ती खुशाल बरीत काळजान वाट चलूंक लागली. इतल्यान बॉबीक हातान पोती ना म्हणपाची
याद जाली. आ बिटू, पोती विसरली. ताणी फाटल्यान पळयलें जाल्यार शॉपी ना. दोगांयकय खप्प जालें. दोगांयची तोंडां पडलीं. बिटू बे करपाच्या विचारांत आशिल्लें. बॉबीची काकळूत. आतां आईक कितें सांगप? हांव ल्हानूच आसा, व्हड जावंक ना हेंच खरें. ताका बिटू भाशेन रडचेशें दिसूंक लागलें. पूण ना, हांव मार्गार रडचो ना, ताणें थारायलें. आनी बिटूच्या हाताक घट धरून ती भटाल्या पसऱ्यार परत गेली. पूण देवा म्हज्या, थंय पोती ना, लोणी ना, शाबू ना, पयशांचे पाकिटूय पोतयेन दवरलेलें तेंवूय ना. शेणलो. आतां कितें करप? आतां घरा वचप, आईक सगलें सांगप. बिस्कुतेक लागून ती सगलें विसरली. बिस्कुतेन घात केलो. रडकुऱ्या तोंडान ती घरा येवंक लागली. आतां आईक कितें सांगप? बॉबीच्या दोळ्यान दुकां आयलीं. आनी व्हडलें मोडन काडिना फुडें. त्या दुकांनी भरिल्ल्या दोळ्या मुखार तांकां शेपडी हालयत उबो आशिल्लो शॉपी दिसलो. आनी ताच्या तोंडान कितें? सांगात पळोवया. पोती. शॉपीच्या तोंडान पोती उमकळटा. पसऱ्यार पोती विसरून बॉबी आनी बिटू गेल्यान ते पळोवन शॉपीन ती अचळय उखलून तो दुसऱ्या मार्गार येवन वाटेर उबो राविल्लो. दोगांय शॉपीसरी धांवलीं आनी पोती हातांत घेवन शॉपीक सांसपूंक लागलीं. आमचो शॉपी तो, पिसो न्हय, शाणो. शॉपी कुय कुय करूंक लागलो आनी शेपडी हालोवंक लागलो. पोतयेन लोणी, शाबू आनी पाकीट तश्शीं आशिल्लीं. इतल्यान घर आयलें. बॉबी आनी बिटू धांवत आईसरी गेलीं आनी आईक तांणी सगलें सांगलें. शॉपी तांचे वांगडा नाचूंक लागलो. आई, शॉपीकय एक बिस्कूट दिवया गे, बॉबीन म्हणलें. भुरग्यांनो, सुरवातेक तुमकां सांगिल्ले वरी व्हड जावप म्हळ्यार व्हड जबाबदारी निभावप. हाचें बेस बरें स्पश्टीकरण आमकां हांगा मेळ्ळेंच. तशेंच एक सुणो कसो आपल्या धनयांक विस्वासी रावता हाचें जिवें जितें चित्र आमच्या दोळ्या मुखार उबें रावलें. समजता हो तुमकां पाठ बेस बरो समजलो म्हूण. देव बरें करूं.